जेन्ना हांगासून एक काजू जागेसून अशी खंय तरी देवाच्या न्हेतून फुडें गेले म्हणून कळ्ळें आनी वयता आसतना हे आमचे लोक पळय आतां ती बायल सांगताली ती बायलेची तेंच्यांनी वाड्याची म्हणजे गोरवां मागपाक आतां सिजन लागीं पावला पावसाचो तिजो तो वाडो मोडलेलो म्हणून आमी कोलवान जावन हेणी चुट्टा आनी शिंवता ते काडून वासले काडून ते वाशे मारपाचें काम चालू आसलें हो वयतना तो कोण तरी तो फॉरेस्ट ऑफिसर ते गेलो आनी तांकां डायरेक्ट तुमी कितें करता काय म्हणून सारक्या पिस्तोल घेवनूच तो भोंवता तो कितें करता म्हळ्यार तेजी कुराड आनी हें काडून घेतली आनी तुमकां अशें करतलो तुमची हें करतलो तुमच्या हांगा नाच करतलो तुमकां हांगा कितें हें करतलो ही तेज्यो धमक्यो सदांच चालू आसता आनी आज प्रत्यक्षान म्हाका आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी पळोवंक मेळ्ळें फायरिंग केली इतलें जालें आसतना ते लोक गेले ते फुडें गेले तेजे कुराड बी घेवन फुडें गेले फुडें खंय गेले ते फुडलें खबर ना कित्याक ते आतां आपलें हें तुमकां हांगा सगळें एरियांत बापायचें म्हणून आपल्या ते भोंवता आमी तांकां सांगलेलें आहा पयलीं पासून आनी भोंवना सगळें आख्खे गोंयचे जनतेकय खबर आहा की हांगा नो एंट्री म्हणून बोर्ड लायला तरी आसतना तांकां येता तरी आसतना भोंवता ते भोंव म्हाज्या फाटी कितल्योच कंप्लेनी येयल्यो की ते लोकांक भोंवता लोकांक तापयता पूण आमी जेन्ना येताले जेन्ना अजून मेरेन आमकां जेन्ना कांय त्रास करना जाल्यार भोंवता ते भोंवने केसान तेंचो हें म्हणून आमी तांकां मातशें हें केलें भोंवने म्हणून आज तो नारायण कोण तरी प्रभू देसाय म्हणून तो तेजे खूब आयकलेले हांवें तो फक्त पिस्तोल आनी तेजे ते पेशवाल आहा तेंचें सांगप कितें की ताका 2 मर्डरी पसता म्हणून ह्या लोकांक हे आमच्या शेतांत हे बाय शेतकरी लोकांक हो भिवयतले सगळे ते तेजे गार्ड वांगडा आहा ते आनी केअरटेकर ताका खंय म्हळ्यार गांवांनी प्रत्येक गांवांनी आमचे गेल्ले कडेन ताका 2 मर्डरी पसतले आनी तो खरोच पिस्तोल घेवन भोंवता आनी खरो तेजो पळोवपाक गेलो जाल्यार आज आमकां अनुभव मेळ्ळो पत्रकार भावना तुमकां सांगता की गोंयचे जनतेक सांगता हांव की आज तो एशिया आसतना तो थंय गेलो येतना त्या लोकांक आमचे कुराडी बाबा आमचे कितें हें आमी कितें करपाक गेले त्यो कुराडी दी म्हणून तांकां हाडोवपाक गेल्यात तेन्ना ते लोक जमलेले बेकार आमचे बायल भुरग्यांक घेवन ते लोक जमले आनी म्हाका तेंच्यांनी फोन केलो अशें केला तेन्ना तुमी कुराडी तुमचे मागून घ्या रे दितले ते सांगूंक गेल्यार हेणी ते लोक जमल्याचे बरें काडलो तो उठलो तो तुमी कोणाक हाडया ताका म्हणून तेंचे हाडोवपाचो प्रयत्न लास्तार लावले उठलो तो एक फायरिंग केली दुसरो हेणी ताका घट धरपाक गेलो लटाफट जाली मातशी फायरिंग करूं नाका म्हणून 2 केल्यो 3 केल्यो आनी लोकांची ताळंबाळ उडाली म्हणजे खंय कितें जायत आनी कितें ना लोक भारावलो सगळो आनी आबूज जाले आनी आमकां मातसो पावपाक लेट जाल्यार लोक कोण थरथरता कितें हें जाता तें जाता आनी ती फायरिंग जाली पळय तेंची खंय नवी एशियप येयल्या तिजें नांव म्हाका खबर ना तो सांगला तें नांव तिज्या फुड्यांत केल्या आनी तेजी म्हणत तेन्ना तो फायरिंग पळय केलें आज म्हाका एकच ओके हेका विचारपाचें आहा की तेज्यान अशी हवेत जावं फायरिंग करपाक ताका रायट आसा काय कितें आनी रायट असलो जाल्यार कितें हांगा जनावरां आसा काय कितें तेजेर आतां एक्शन म्हणजे आमी ताका आतां हांगा येयल्या उपरांत आमी ताका पुलिशेन कंप्लेन करून ताका एरेस्ट करपाची हें आहा तरच ताका आमी हांगासून सोडटले आमी तांकां हांगा सोडचे ना आनी पुलिशेक हांगा आमी रावले कितें कोण तरी आमच्या जाणकारांक विचारपाक हें फुडें कशें कितें आनी तुमकांय बी प्रेसवाल्याक अख्खे जनतेक गोंयचें कळोंक जाय की हे कशी दादागिरी करता तो हो नारायण प्रभू देसाय म्हणटा पळय न्हू तो हेजे तेजे फावर लावन खंयच्या हांगाच्या मिनिस्टराचे फावर लावन हेजे फावर लावन ज्यो दादागिरी करता लोकां फुड्यान न्हू आनी हे पळय 2 मेळोंक ना आनी एक रावणाची फायरिंग हे पळय हेजेर आहा ही पळय अशी आहा तो फायरिंग फायरिंग पळय केली तेणी आसा आनी ती लटापटींक लागल्या तेन्ना आपल्याक मारला म्हणून तेणी आरोप केला पूण ताका तेणी आतां एकच सांगता आमी की ताका तेणी हांगासून आतां ताका आमी पुलिशेक आपोवन ताका एरेस्ट केल्या शिवाय आमी ताका सोडचे ना हो आमचो निर्णय आनी म्हाजो दुसरो एक सरकाराक तेजी सांगपाचें आहा की तेजी ट्रान्सफर करून तें सोल्युशन सुटपाचें ना ताका म्हाका सरकाराक एकच तेजी हें सांगपाचें आहा सरकाराक की हांगा प्रत्येक फावट आमच्या आतां 4 वर्सां जालीं आमचें आंदोलन चालू आहा हे सरकारान कितें करता ताका काडलो हेका ट्रान्सफर तेजी गव्हर्मेंट ऑफिसराची ट्रान्सफर करून हें सोल्युशन सुटचें ना तेजी ट्रान्सफर ताका हांगा हे लोक आनी सरकाराक एक ह्या विनंती आमी सरकारा फाट दवराक खूब फावटी आमची विनंती आसा की आमचो मालकी हक्कीचो प्रश्न आहा इतली जमनी आहा आमी आज तुमकां खरें सांगता की आज आमचो हांगा मालकी हक्कीचो प्रश्न आहा मालकी कोण आमची दखल घेना आनी असल्या ऑफिसरांक धाडटा आमकां भिवयता काल सुद्दां फॉरेस्ट गार्ड
ते वर कोण असे माझी कसे फॉरेस्ट गार्ड वचून लोकांक काजी भेणून गेल्ले कडे तांकां हॅरेसमेंट करता. तेंचेर आमी कंप्लेंट करून गेल्यार आमी पळोवपाक एकदां तांकां सोडचे तुमी परत येयनाका ते हे टायप. आनी आज ताजो प्रत्यक्षात तेंचे ऑफिसरा फुड्यान आमकां अनुभव मेळ्ळो आसा. तेन्ना म्हाका गोंयचे जनतेक आनी आमची जनता तांकां एकच सांगपाचें आहा की तेका ह्या नारायण प्रभू देसायाक पयलीं म्हणजे हांगा ते बायलेची माफी मागून तेच्या पांयाची माफी मागून चूक मागची पडटली. तूं वाडो बांदपाक गेल्ली कित्याक हे येयले म्हणटकच तासणी आमी केली तासणीसाठी गेली आनी मी तासणी ती घेवन वता हेणी म्हाज्यार बडीव केल्ली म्हाका मारपाक सायबान बडीव म्हणटकच जीव लावलो नाल्या लोक मारता म्हणून लावलो. आमी गोंयान तूं तासणी आप दवरली आनी मी सायटीक सरले तसो तासणी घेवन गेलो. मागीर आमी ताका तासणी कितें काडून लोकांक मागीर अशी अशी म्हणटा केले आनी म्हाजी तासणी काडून गेली म्हणटकच ताका विचारलें तेणी डायरेक्ट फायरींग केली. लोक जमता जमले तशें आमी भियेतले म्हणून. कोण तो साहेब कोण तुझे नाव कितें सरस्वती महादेव एक्झॅक्टली कितें जालें? आरिफो नारायण प्रभुदेसाय महादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी आमची मॅडम बराबर ते यशुनी ACF पणजी डिविजन ऑफ वायल्ड लायफ नॉर्थ आमी आयज इन्स्पेक्शनाक गेल्ले सायडीच्यान करंजोळ 3 बीट पेंड्राल वॉटर सोर्स हें करपा खातीर वॉटर पॉंड बांदपाचें. आमी इन्स्पेक्शन करता करता वाटेर आमकां एक कडेन खुबशे झाडां मारून तेजे लॉक्स करून तांकां ते शाळे कडेन दवरलेलें आसलें. खंयची शाळा ऑलरेडी काद्रे दट शाळे कडेन. तेन्ना आमी तांकां फटकयलें इतलीं झाडां तुमी कशी हें करता. तेन्ना ती आमकां विरोध करपाक लागली. विचारली तांकां तेन्ना विचारलेलें म्हणून वाटेर हे सगळे लोकांनी जमाव इलिगल असेंब्ली करून आमकां सगळें आडोवन दवरलेलें आसा. प्लस म्हजेर अटॅक केलो तेमी हे पळय हें सगळें हें जालें पळोवपाक तेंचे हें मारलें तेमी ते हें रे झाडाची काठयो काठयेन फूल हें केलो कानाचेर ही मारली हें करपा खातीर. आनीक अटॅक तेमी अवैध तरेन कितें म्हणटा ताका विरोध करपाचो प्रकार आसा. गव्हर्मेंट सर्वंट आपणा ड्युटी डिस्चार्ज करपाक येता ताका वैयक्तीक कांय नासता तागेलें हांगा. आमी जस्ट प्रोटेक्शन दी ड्युटी आसली आनी आयज बरोबर आमची सिनियर ऑफिसरूय गेली. सो हें कितें लोकांचे लोकशाही मार्गान तेमी आपणा आंदोलन करपा जाय. एक्चुअली आमकां ऑफिसरांक हें करून कांय साध्य जावपाचें ना तांगेलें. आमी कांय डिसिजन मेकर न्हू आमी फक्त प्रोटेक्टीव स्टाफान आपली ड्युटी प्रोटेक्ट करपाची करचीच पडटली जो पर्यंत तेजेर कितें तरी निर्णय जायना. आमचेर हें कितें अटॅक करून आनी हें करून तेंचे प्रॉब्लेम हिंसू करून तांकां प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना म्हणजे आनी प्रॉब्लेम वाडटले. आमी आमची ड्युटी करता फक्त. न्ही पण एक सांगा तुम्ही घराची शाकाळणी करताले पळय तेन्ना तेंचे तुमी कोयते कुराड बी काडून घेतले असो तेंचे एलिगेशन्स आहा? सी तुमी हातून फुडें जर शाळे कडेन वचत न्ही तोय बी बायट घेवपाक तेमी खुबशीं झाडां कट करून हाडल्या. सो आमी एक जबाबदार हें म्हणून आमी तांकां विचारचेंच पडटा बाबा इतली हें मटेरियल खंयच्यान हाडलें. सो कशी एक मनशान जर 40-50 झाडां जर कट करून उडयली तर फुडें रान कशें वचपाचें. सगळ्यांनी हांव कितें म्हणटा डेड एंड सुकलेलें जें कितें आसा तें काडून हें केल्यार बरीं झाडां जर माट्टी किनळ धाबण आनी सगळीं मारून जर पाट करपाक लागले आनी जर मटेरियल इतली व्हरपाक लागले कोण तरी आमकांय बी कितें जबाब दिवपाक आसा. सो आमी आमची फक्त ड्युटी करतले आनी कांय ना. कायदेशीर जो मार्गान कितें करपाक जाय रान प्रोटेक्ट करपा खातीर. आतां सादारणपणे ह्यो इन्सिडेंट कितल्यांक सुमार घडला? सकाळी 11 आसतली. 11 म्हणजे 11 पर्यंत तुमकां ब्लॉक करून दवरल्या? ना आतां आमी रिटर्न येयल्ले पळय आमची इन्स्पेक्शन करून आमी वताच न्हू आमी अशें गेल्ले वताच. ओके हां हां. आमी तांकां फक्त अटकिल्ले आनी इतलेंच हें केलें. आतां येताच तेमी आतां घेरावबंदी केल्या अरावंड 1 सुमार मरे 1 सुमारसान हें केलें. तेमी स्टार्टिंगूच सामकी हें करता आसतनाच आर्सनान स्टार्ट केलो म्हळ्यार आमची चावी काडून घेतला
सो इट इज आमच्या गाडयेंतल्यान ओडून म्हाका म्हागे हाती धरून ओडलो. सो इट इज गव्हर्मेंट सर्वंटाक हात लावपाक जायना तूं कितें आसा तें. हांव जेन्ना गाडयेन भितरलो तेमी ओडून चावी आमची काडून घेतली, ओडली चावी आमकां गाडयेंतल्यान ओडून भायर काडलो. जस्ट लायक इट्स आर्सन, यू कॅनॉट हें करूं. तो आमकां आनीक दिसलें कितें सगळ्यांक प्रोटेक्ट करता जाल्यार आय हॅव टू एक्ट. कित्याक स्टार्टूच बोलणेन स्टार्ट जालो ना, उलोवप खंयची बोलणी तयार जाता न्हू. बोलले तेमी अटॅक करताच ना अटॅक केलो आमचेर. सो आमकां स्वताचो रक्षण करपाचो स्वाधिकार आसा. सो वॉट इज द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन? फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी हाका डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराकय कळयतले. कितका म्हणल्यार हांगा अशी सरकारी वन खात्याचेर जर हें जाता, अटॅक जाता आनी तो जो सिनियर ऑफिसर रेंज ऑफिसर आसा, सरकारान तेजेर विचारपूर्वक कितें तरी हें करचें पडटलें आनी स्टाफाकी प्रोटेक्ट करचें पडटलें. रानात तेंची प्रॉब्लेम आहा तेमी सरकारा कडेन मांडपाक जाय. आमचे कडेन हें करून आमचेर अटॅक करून प्रोटेक्टीव स्टाफार अटॅक करून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना जाल्यार तेंचेर कितें क्रिमिनल केसी बी स्टार्ट जातल्यो. सो तेमी आपल्या लोकशाही मार्गान जें कितें जाता तेमी प्रॉपर हें करचें. बरें, आनी कोणी इंजरी जाला तुमकां सोडून? ना, म्हाजेरूय एक हें केलें तेमी. आनी कोण आयले रे कांय ना. कितलो स्टाफ आहलो तुमी? आमी पळय तीन हें आमचे तिगूच जाण. उरले सगळे हांगातले ट्रॅकर हांगाच हें करता. म्हाका हांगाय बी लागले प्लस हेंय बी हें सगळी हें जालें. कानार एक हें जाल्लें मातसो. ते सगळे ग्रूप जाले. तांकां सांगलें हेंका मातशे पयशे वच म्हटलें कित्याक एटलिस्ट स्टाफ आसा न्हू. डिस्कशन केल्लें ते सगळे पिसफूल जाल्ले आनी निमाणे कडेन ताणें सांगलें आमकां आतां हें सगळें आतां आपणाच्या हातीन ना, ते आतां कितें तेन्ना ते आपूण कलेक्टराच्या हातीन दिता आनी कलेक्टर कितें फुडें आहा तें वाट काडटलो म्हणून. तर आमी एक्सपेक्टेड नासले असल्या ऑफिसराक हांगासर धाडीत म्हणून. आनी असलो ऑफिसर जेका गन घेवन भोंवपाचें, रिवॉल्वर घेवन भोंवपाक बरी उमेद दिसता. हे रिवॉल्वर घेवन तो सगळ्या गांवांनी गेल्लो, झरम्या गेल्लो. झरम्याच्यो बायलो भुरगे भिवंक लागले, रातचो वयतालो तो. दुसरी गजाल, देरोडेच्या गांवांत वचून तो रायफल घेवन गेलो आनी लोकांक भिवन तेणें ते दुरीक बांदले. थंय दुरीक बांदले, फॉरेस्टाचे दुरीक गांवांत तेंकोन बांदले तेणें. ते लोक ताका बांदूंक दिवचे नासले, रायफलाक लागून भिवन थोड्या लोकांनी बांदले. त्याच रायफलाचे तेच ताका मातशें आनीक चड नेट येयलो आनी त्या नेटान तेणें आयज ही गजाल केली. व्हडल्या मनशा कडेन रायफल दिवप म्हणजे डेंजर आहा. पिसफूल सोल्युशन जावपाचें आसा. आमचें एक्सपेक्टेशन कितें आहा तें आमी सांगता. आमचें एक्सपेक्टेशन आसा ह्या फॉरेस्टाच्या कोणूच गार्ड जावं नाल्यार कोणूच ऑफिशियल तेंचे जावं आमच्या गांवांत तेंच्यांनी पावो दिवपाचो न्हू. ही जमीन तेंची न्हू, ही जमीन आमची गांवकाराची जमीन. दुसरी गजाल, हे जमीन वायल्ड लायफ सँच्युरी हे आमकां मान्य ना. हे आमच्या कायद्यान बसून हांवें पयलीं सांगलेलें आहा. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी तें डिनोटिफाय करचें आनी हे फॉरेस्ट आमचे हे जमनी गांवचे आहा ते सगळे आमच्या ताब्यान आसात, ती मान्यताय दिवची.